विदेशात खास करून बेल्जियम शारात नोकरी दिता अशें सांगून कोलवा वाठारांतल्या 9 तरणाट्यांक एके बायलेन फटयलो। ताका विदेशात नोकरी दिता म्हूण सांगून ताचे कडल्यान दुबावितान सुमार 2,90,000 रुपयांची रक्कम घेतिल्ली। पैसे दिवन 8 म्हयने जाल्ल्यान नोकरेची वेवस्था करूंक नाशिल्ल्यान संबंधीत व्यक्तींनी कोलवा पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या। ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद करून कारवाय करपाची मागणी केल्या। There must be by that one push me get this 2,90,000 that now there's some cases there must be push 3,07,000 by that ठीक आहे। ऑफिस बी किती हा ऑफिस हल्लो ते गेले खंय किती टाइम झाला पैसे दिल्यावर 8 हां ॲक्टर रॉड्रिगेज टुगेदर 2.80 गेलो आणि सो अजून काय ते ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाचें आनी डिक्लायन जालो थिंग सो ते कॉलूय घेना ना म्हूण खाली मॅसेजूय रिप्लाय करता आनी एक्सक्यूजाचे हे कंप्लेन आहा ते मौसमी खान ही पेरेरा ही बायल आनी ती नायलेची आमगे हिंगा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आतां 9 जण एकल्यार आपल्यागे इंटरेक्शन करून ते पयशे तांकां दिल्ले भायर धाड म्हणून ते भायर गोंयच भायर वचत आनी कितुले भुरगे आसतले मौसमी ही पेरेरा जी कोणी एजन्सी चलयता भुरग्यांक बेल्जियम धाडपाची ऑस्ट्रिया धाडपाची आनी अशें करून 2.83 लाख रुपीज ऑलमोस्ट 25 लाख रुपये हेंगेले जाले। सो म्हाका सदां आज आमी हें कंप्लेन दिलो कोलवा PI कडेन दिलें सिन्स ही बायल नावेली म्हणून मागीर हिंग मडगांव PI दिला आनी ते आपोवपा लायला ऑफिशियली जाण जावपा वॉट इज दीस हॅपनिंग। पूण आज चोवपाक गेले जाल्यार आज एसोली रॅकेटां कित्याक चलताय सरकारा बरें गेले जाल्यार सरकार पयशे घेता गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक हिंग प्रायवेट एक एकलो आपल्यागे एजन्सी ओपन करता आनी भुरग्यांक आज जॉब जाय देर इज नो जॉब अवेलेबल गोंय आज जॉब ना सो माय पायगे पयशे एकठांय करून हे दिताय। सो दीस इज अ बीग रॅकेट दॅट इज हॅपनिंग टायम टू टायम जायते जाण आनी एक ग्रूप येयलो आहा म्हजे बरें म्हाका दिसता आफ्टर इस्टर्स डे वील कम तेमगे आनी एक एजन्सी आनी कोण पंजाब जोन आहा आनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन तेका कोण तितून इनवॉल्व जाय सो तेंय आमी हाडले बाय मंडे ट्युजडे म्हणून हाडले। बट द मेसेज आज हांव एक आमगे सगळे गोंयकारांक पळय एक अवेरनेस करपाचो दिता एवॉयड गिवींग मनी पयशे दिवपाक बंद करा कोणाय एजन्सी पयशे दिनाका जॉब मेळटो म्हूण हे होपान जी एजन्सी रेजिस्टर्ड ना ते एजन्सी कडेन तुमी पयशे दिनाका। हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की प्लीज इंटरवीन टेक अ मीटिंग एटलीस्ट वन्स अ मंथ और वन्स अ क्वार्टर 3 म्हयन्यांनी एक मीटिंग घे जी एसो कंप्लेन येयलो आहे गोंयभर एसो जायती कंप्लेन येयलो आहे फ्रॉडंटली एजन्सीज हें कोताय तेंचे एक रिव्यू मीटिंग घे की हे कोण कितें कोताय ते सो तेंकां एक मातशें धोड दवरपाक आनी अशें करून हे एजन्सीचे धोड दवरले जाल्यार अशें करून म्हाका दिसता हें टायट जाता।